Baruch chapter 4 verse 30. जेरुसलेमा धैर्य घे, जाणे तुका तुझे नाव दिले, तोसू तुका बुजयतलो. Jeremiah chapter 1 verse 5. आवयच्या कुश्वान तुका रसच्या आदी तुझी म्हाका वळख असली. तो जल्मोच्या आदी हांवें तुका पवित केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. Isaiah chapter 66 verse 13. जशे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुसयता, तशे हांव तुमकां बुसयतलो. जेरुसलेमा तुमकां बुजवण मेळटली. Psalm chapter 121 verse 2. सर्वेच परतावन येता म्हजो आदार, ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. Matthew chapter 7 verse 24. देखून जो कोण ही उतरां म्हजी आयकता आनी पाळता, तो आपले घर खटपार बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरे. Luke chapter 17 verse 5. एक पावटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले, आमचो बवार्थ चडय. Luke chapter 17 verse 6. सोम्यान तांकां सांगले, एक सस्वत वा कणा तितलो बवार्थ तुमकां आसात जाल्यार त्या तुतयेच्या रुखाक तुकाच हुपटून काडून दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जाते, आनी तो तुमचे उतार आयकतो. प्रमाणे शुभवार्ता चॅप्टर 1 1 to 5. वेळा काळा परबे सोबदो आसलो, सोबदू देवासोबे आसलो, सोबदू देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वीस तो देवासोबे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचून चल्ल्यो, आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जडलो, आनी तो जिवस मनशा कळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान इम्ती जाले ना. आनी सोबदू मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो, आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली.